नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। उपद्रवी पीएफआयचेर 11 राज्यांनी एनआयए, एटीएस, ईडी पुलिसांच्यो धाडी, 100 वर फुडारी कार्यकर्ते ताब्यान। कारवायेक खासा कमांड सेंटर, बायणा एनआयएची फातोडेर धाड। गोंयांतले बांगलादेशींचेर एटीएसाची नजर, बेकायदेशीर रावपी 22 बांगलादेशींक उखल्ले। साखळे, वाळपय, दिवचले, वारका, कोलवाळे धाडी। विदेश वेव्हार खात्यावरवीं डिपोटाचें काम सुरू। इंटरस्टेट ड्रग्स नेक्ससाच्यो नाड्यो आवळपाचेर पुलिसांची इंटरस्टेट स्ट्रॅटजी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, गुजरात, ओडिशा पुलिसा बरोबर गोंय पुलिसेची स्ट्रॅटेजीक बसका। हायकोर्टाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो हुस्को। मुखेल रस्त्यावेली फोंडकुलां 4 सप्तकां भितर भरून रस्ते रिपेर करात। सरकार कंत्राटदार कंपन्यो अधिकाऱ्यांक कोर्टाची ऑर्डर। साखळी जंक्शनाकडच्यान चोर्ला घाटाचेर ट्रक आनी हेवी मालवाहू गाड्यांक बंदी। घाटाच्या रस्त्याच्या रिपेराचें काम। 19 मार्च 2023 मेरेन जड गाड्यांक एंट्री बंद। चर्चिलाचो पूत सावयो जावंक सोदता जीएफएचो अध्यक्ष। चर्चिल म्हणटा क्लबांचो तेको। एआयएफएफाचो अध्यक्ष चौबे गोंयांत। मुख्यमंत्र्यांकडे गाठ भेट। चर्चिलाचे मुख्यमंत्र्यांक फुल बॅकिंग। अविश्वास थारावाचेर निकालाक 24 वरां आसतना घनश्याम शिरोडकारान दिलो मडगांव नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो। रजांव खंय पर्सनल। 15 जाणांनी घाल्लो अविश्वास। आणि फिफा अंडर 17 बायला वर्ल्ड कप 2022 खातीर गोवा होस्ट सिटी लोगो लॉन्च। फुटबॉल राज्य खेळ क्लबांक घेवन सरकार सांबाळटलो ग्राउंडांचे मेंटेनन्स। मुख्यमंत्री उलयलो। खबरो विस्तारान। उपद्रवी पीएफआयचे सुवातींचेर गोंय धरून 11 राज्यांनी मध्यानराती धाडी। 100 वयर फुडारी वावुरप्यांक अटक। आतंकवाद, टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवादाक लागून ईडी, पुलीस, एटीएस, एनआयएची एक्शन। कारवायेन 200 वयर एनआयए अधिकारी। गृहमंत्री अमित शाहान उचेली सिक्युरिटी बसका घेतली। धाडींचेर देखरेखीक खासा कमांड सेंटर। वास्को बायणा एनआयएची फातोडेर धाड। दुबावीत हाताक लागलो ना। दस्तावेज जप्त। गोंयांतल्या बांगलादेशींचेर एटीएसाची नजर। बेकायदेशीर रावपी आतां मेरेन 22 बांगलादेशींक एटीएसान उखल्ल्यात। साखळे, वाळपय, दिवचले, वारका आनी कोलवाळे एटीएसान धाडी घाल्यात। सगळे स्क्रॅप यार्डांनी काम करताले। तांचे कडेन आधार कार्डां आसात। विदेशी वेव्हार खात्यावरवीं बांगलादेशाक संपर्क करून हे फॅमिलींचे बांगलादेशी पाळामुळा उस्तप चल्ल्यात। फाटले 2 म्हयने एटीएस गोंयांत बांगलादेशींचेर नजर दवरून आशिल्ले। गोंयांत ना म्हळ्यार 22 बांगलादेशींक एटीएसान उखल्ले। 10 वर्सां वयर गोंयांत ती स्क्रॅप यार्डाचो धंदो करतात। चडशे बांगलादेशी उत्तर गोंयांत मेळ्ळ्यात। जो बिलाल अनवर आखोन आसा तो जवळ फाटली 12 वर्सां गोंयांत स्क्रॅपाचो बिजनस करता। तेजें आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड जर पळोवपाक गेले जाल्यार आधार कार्ड वोटींग कार्ड बेंगलोरचे आसा म्हणून सांगता तो। आनी एनक्वायरीन अशें कळ्ळें की तेजो बापूय खंय बांगलादेशी म्हणून प्रूव जाला। पण जेन्ना आमी हांगासर प्रत्यक्षान जेन्ना स्क्रॅप यार्डान जेन्ना आमी हांगासर येयले आनी पळयलें तेन्ना जवळ तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान ते स्क्रॅप यार्ड पळोवंक शकता की हांगासर जवळ 10 रूम आसा आनी रुमाक लॉक खंयच्याच केल्लें ना। कोलवाळे बांगलादेशी जोडपें। वारका 6 जाणांची बांगलादेशी फामील। साखळे 5 जाणांची बांगलादेशी फामील। दिवचले 4 जाणांची बांगलादेशी फामील। वाळपय 5 जाणांची बांगलादेशी फामील। सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांचे कडेन भारताची आधार कार्डां आसात। एकल्या कडेन तर गोंयच्या पत्त्यावेल्यो डॉक्युमेंटय आसात। आनीक बांगलादेशींक सोदपाचें काम चालू। तांकां डिपोर्ट करपाचें काम खंय चालू आसा। ये लोग किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल। ऐसा अभी तक तो रिकॉर्ड पे नहीं आया है, बट अगर आएगा तो डेफिनेटली उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बट एज फॉरेनर्स एक्ट तो आपको अगर आना है वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।
इंटरस्टेट संघटीत गुन्यांवकारी ड्रग्स नेक्ससाच्यो नाडयो आवळूंक पुलिसांची इंटरस्टेट स्ट्रॅटजी गोंय पुलिशेची शेजार राज्यांबरोबर आंतरराज्य सहयोग बसका जाली. बसकेन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात आनी ओडिसाचे पुलिसांचे ड्रग्सा आड एक्शन आनी स्ट्रॅटेजींचेर उलोवप जाला. आंतरराज्य ड्रग नेक्सस मोडून काडूंक ही बसका म्हूण डीजीपी प्रुडंटा कडेन उलयलो. So primary objective of this meeting was to develop coordination mechanism with the state police forces so that we can effectively deal with the drug peddlers, drug mafia, drug cartels, and share intelligence with each other. If the criminal operating in Goa is involved somewhere else in Hyderabad, and that would basically strengthen the elimination so that if he gets bail in the case of Goa, then he would be engaged in the Andhra Pradesh case or Maharashtra case or any other state's case. So this way they will be engaged in this matter, and at the same time there are number of legal processes which needs to be served in other states, like summons, warrants, orders, detention orders, PIT and DPS orders. So we discussed that also, and also various concealment methods, like a new trend is emerging that drugs are received through parcels and registered AD letters. Certain drugs which are just perforated kind of bloating paper, and they can be sent through a solid packet which can be sent as a parcel. So all these kinds of issues were discussed. एका राज्यान डार्क वेब वापरून चलपी ड्रग्साच्या धंद्याविशीं माहिती दिल्या. ताचोय खंय नेक्सस मोडपाक उपेग जातलो. In one of the case studies, one officer mentioned about drug dealing on the darknet. Darknet. Yeah. So we have asked for detail so that we can share it with our officers. And it is very difficult to prevent dealings on the darknet because complex digital processes are involved. You are not aware from where the dealing is being done. So you have to do lot of backward work, go through the digital routers. But any such case has been There was one case, darknet case, where one Goa. officer belongs to a particular state. Straight up. So we have requested them to share so that we can also develop intelligence. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हायकोर्टाक रस्त्यावेल्या फोणकुलांचो हुस्को, कोर्टाची सरकार, कंत्राटदार कंपन्यो आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक 4 सप्तकां भितर मुखेल रस्त्यावेली फोणकुलां भरून रस्तो रिपेर करूंक अर्द. पत्रादेवी मडगांव हायवे, अटल सेतू सकयल पणजी बस स्टँडावेलो रोड, पणजी बस स्टँड ते नवो पाटो पुला मेरेनचो रस्तो, करसवाडा दिवचले आनी हेर मुखेल रस्त्यांचे रिपेराचो अर्दींत आस्पाव. The High Court has directed Goa government and the contractor companies to fill potholes from Patra Devi till Margaon on the National Highway 66 within 4 weeks. The High Court has also directed to fill potholes on all the major roads across Goa. The concerned superintending engineers are directed to file compliance report after 4 weeks. Mukesh Kumar for Prudent. चर्चिलाचो पूत सावियो GFAचो अध्यक्ष जावपाचे तयारेन. चर्चिल म्हणटा क्लबांचो तेंको आसा. AIFFचो नवो अध्यक्ष चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालांकाचो येवकार. चौबे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिलाची इत्सा. ताका मजत करूंक तो कितेंय करूंक तयार आसा. 8 जाणांक BJPन हाडले, ताचेर चर्चिलाक विचारले तेन्ना ही जाप. प्रमोद सावंत खंय बरो मनीस, तो मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिल कितेंय करूंक तयार. 8 जाणांच्या BJP एंट्रीचेर चर्चिलाच्यो बिंदास जापो. 8 आमदार जे BJPन गेले अशें म्हणटा की तुमी तितून मास्टर मायंड आशिल्ले अशें कितें आसा तितून? तूं म्हणत कितें म्हणटा हांव कितें म्हणलो पण तुमचो कितें हात आसा तितून? हांव कितें म्हणलो
तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें कोणी सांगता तुम्ही तुमचो कितें आसा आतां सर आरे हांव आतां नासतना तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें म्हणत तुका तुमकां कितें दिसता पळय सर हाव यू लुक एट दीस 8 आमदार बीजेपीन गेले ते कितें 8 आमदार बीजेपीन ते गेले बरे जाले काय वायट जाले रोल प्ले केला म्हणटा चर्चील जाल्यार पळय म्हणटा आयक तुगे जालें कितें तें म्हज्यान सांगपा जायना मुगे कितें जाय ते गेले ते तेंगे डिसिजन इज नॉट माय डिसिजन पूण सीएमाक तुवें सांबाळला हांव आजी न्हू आनी हालें सीएमा भारत आसतलो सीएम इज अ गूड पर्सन आनी बारीक समाजा म्हूण ताका म्हाका भुरग्याक तेका फूल सापोर्ट आहा पूण हांवें कसलोच तेका हांवें सापोर्ट केला हांवें एक चॅरमॅनशीप घेवना मिनिस्ट्री घेवना कांय केलें नाय डेव्हलप केला खूब आनी म्हाका खूब हेल्प केला चर्चिलाचो पूत खंय GFA वेंचणूक लढपाक सोदता. सगळ्या बसपाची बोटी मागीर कोडले पूण तुजें गो हेड आहा काय म्हणटा जात जाल्यार म्हणजे ना कितें म्हणून तूं कोणा ना म्हणला ना म्हणून सांगला पूण तूं रेडी आहा हय रेडी आहा जावचो या मरे पूण चर्चील सांगल्या बगर ते क्लाबूय फुडें येवचें ना न्हू तें आहा न्हू ताका क्लब आसतलें इतले मजगतीं AIFFचो अध्यक्ष कल्याण चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालंका आलेमावान दाबोळे वचून येवकार दिलो. कल्याण चौबे मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळो. GFAचो आदलो अध्यक्ष चर्चील आलेमा हेणी म्हणला की तेजो खंय चलो सावयो आलेमा हो खंय GFAची इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. चर्चील म्हणटा की समज तो कॉन्टेस्ट करपाक सोदता जाल्यार आपूण ताका ना म्हणपाना आनी क्लब आसा ते तांकां सपोर्ट करतले. फुडें तो जे 8 आमदार काँग्रेसच्या BJP तेजेर म्हणटा की ताजो आपलो कांयच हात ना म्हणून. फुडें तिणें अशेंय म्हणलां की CMान फूल टर्म कंप्लीट करचो म्हणून आपूण जाय ते करतलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर शिरीश. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बेकायदेशीर गजालींक आळाबंद घालूंक जेटी पॉलिसी जाय. लोकांच्या मनात पॉलिसी विशीं प्रस्न असल्यार उलोवन सोडोवचे म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. हाय एंड पर्यटक हाडटले जाल्यार गोल्फ कोर्सा सारकेले प्रकल्प जाय. पॉलिसीन लिपोवपा सारकें कांयच ना. कांय पंचायती टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन केंद्रांक ट्रेड लायसन्स दिवंक फाटीं फुडें करता. पर्यटन मंत्री पॉलिसीचेर डिबेटीक तयार. JT policy is a very clear policy for us to mandate certain regulations. आज जे इलिगॅलिटीज जातात तातूंत सारकें ट्रान्सपरन्सी हाडप आनी काम करप. जंय आमकां आतां बोटी वॉटर स्पोर्ट्स जावं JT टच एंड गो जावं कितें चल्लां तुका सगळ्यांक खबर आसा. शेवटी एक्सपिरियन्स ऑफ अ टुरिस्ट इज डिफरंट आनी JT पॉलिसी आमी अजून इम्प्लिमेंट करूं ना. कलंगूट पंचायत नाल्यार खंयचेय रांपोणकार भाव जावं कोण जावं तांचे समज विचार आसा आमी पॉलिसी पब्लिका खातीर ओपिनियन सजेशनाक दवरिल्ली आसा. वी हॅव ओपन दॅट पॉलिसी टू कॉल फॉर सजेशन्स कॉल फॉर इनपुट्स. पूण एज स्टेक होल्डर वी आर आस्किंग यू टू कम टुगेदर एंड सजेस्ट ऑपोज करपा जाय म्हणून केलें. आय एम रेडी फॉर अ ओपन डिबेट विथ द पीपल हू वॉन्ट टू आस्क कित्याक तेजे रॉंग इन्फॉर्मेशन माध्यमांतल्यान जे करूंक सोदता इट इज रॉंग. एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस लेट देम फर्स्ट पूट all their objections, suggestions to the policy which we have kept open. We will have a round of meeting with every stakeholder who will put his comment suggestions. We will if required talk one to one कित्याक आमकां कांय लिपोवपाचें ना आनी कांय दुसरें करपाचें ना. टुरिजम समज इकॉनॉमिका खातीर इम्पॉर्टंट आसा. फाल्यां समज गोल्फ कोर्स येवपा जाय जाल्यार नवे येवपा जाय टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट जाल्यार वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी आर गिवींग दॅट. मांद्र्या आमी आशवे पार्किंग केलें और अंजुना आमी पार्किंग तयार केलें. टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स काडले. आज पर्यंत पंचायती कडल्यान ट्रेड लायसन्स कित्याक मेळना पळय. पंचायत अशें कितें आसा जे ओडोवन थंय दवरले जे एक्टिविटी स्टार्ट जायना. इट इज इनकम टू द गव्हर्मेंट एंड फेसिलिटी टू द टुरिस्ट. पंचायतीचो विशय न्ही की तांणी थंय हेल्प करपाचो आमकां येता त्या सिजनाक न्यू टुरिजम सर्विसीस इन्फॉर्मेशन काउंटर्स जी सेवा सुविधा पर्यटकाक जाय ती दिवपाक जेन्ना वतले तेन्ना सगळ्यांचो हातूंत हातभार आसतलो आनी वी विल अगेन टॉक टू देम. सध्या मंत्रिमंडळात कांयच बदल ना. मतदारसंघांचे उदरगतीक अटीविणे बीजेपी एंट्री. मुरगांवचो आमदार संकल्प आनी साळगांवचो केदार दोगूय उलोवन दाखयतात. दोगूय राती दिल्ली सावन गोंयांत लँड. बाकीचे मंगळाराच आयिल्ले. पक्षश्रेश्ठींक खंय मेळ्ळे. 8 आमदारांचे एंट्रीन बीजेपी आनीक घट जाल्या. लोकसभेक खंय दोनूय खासदार बीजेपीचे. आमी 8 आमदार आसून जेन्ना स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा तेन्ना आमकां दुबाव ना कित्याक दोनूय सीट जे आसा पार्लमेंटाचे सावथ गोवा नॉर्थ गोवा 40-100%
भारतीय जनता पार्टी जिंकता. सर खंय तरी नाव येता जे तुमकां एक मिनिस्ट्री पडूंक शकता जावं कॅबिनेट चेंज जावं शकता हाजेर कितें डिस्कशन आणि अजून पण तसं काय येणार हे इश्यू आणि जे डिसिजन असेल ते पार्टी हायकमांड घेतले. आम्ही आयज पार्टी जॉईन जाल्लेले आसा. हांव बाकीच्यांनी सांगता बाकी जणांनी कंडिशनरी घातलेले आसा आनी फक्त एकूच धरून कितें आमचे मुर्मुगांवचे हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटा खातीर हांव फुडें सांगता. सगळे अनकंडिशनली जॉईन झालेले आसा. ताका विचारलो तशें ते मिनिस्ट्रीचे रीच शॉपिंगाचेर कांय डिस्कशन जालेलें ना. फक्त पार्टी हेडांक आनी नॅशनल लिडर्स कोणाक ताका मेळपाक घेतले ताका मेळून आयले. सर आतां तुमी BJP जॉईन जालेले आतां आमी पळयलां की खंय तरी देर आर एजिटेशन एंड ऑल दॅट. वॉट यू वॉन्ट टू टेल युअर पीपल म्हणजे हाव डू यू फील टुडे आफ्टर यू हॅव जॉईन द BJP? यू विल मीट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल. सांगलेलें हांकां कितें जेन्युइन इश्यूज जातले कित्याक लागून आमकां जॉईन जावचें पडटा आनी तांकां मेळून सगळें डिस्कशन करून तांकां आमी एवरी वन स्वाभावीक आहा थोडे जाण दुखावल्ले आसात तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून आमी तांकां सांगतले. अविश्वास थारावाचेर निकालाक 24 वरां आसतना घनश्याम शिरोडकारान मडगांव नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. रजाव खंय खाजगी फातोड्डा फॉवर्ड आनी BJP नगरसेवकांच्या 15 जाणांच्या तेक्यार फाटल्या सप्तकान घनश्याम नगराध्यक्ष जाल्लो. 24 वरांत BJP वाले घुवन दिगंबराच्या पॅनला बरोबर दामोदर शिरोडकाराच्या गळ्यान माळ पडिल्ल्यान जमा. जेन्ना ही इलेक्शनां जाता निवडून हाडपाक ह्या खुर्चेर कोणाक बसोवपाक जाय जाल्यार सिक्रेट वोट जाता आनी ह्या खुर्चे वयलो कोणाक जर काडपाक जाय जाल्यार शो ऑफ हँड जाता. ह्या कायद्यान कशें कितें घडटा ह्या कायद्यान कशें हें आसूं जायना. बसयतना जर तुका सिक्रेट वोट आसा जाल्यार तुका काडटनाय सिक्रेट वोट आसूं जाय. हाल्ली तांच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं कितें तरी अमेंडमेंट केला. हांव हे बिहाफ ऑफ ऑल द कावन्सिल्स 13 कावन्सिलाच्या बाबतींत उलयतां. सगळ्यांक हे फुडें त्रास जातले ना जाल्यार पर एक तांच्यांनी अमेंडमेंट फ्रेश केल्लो आसा हावजान. जो कोण नवो निवडून येता ताका कसलेंच प्रोटेक्शन ना. म्हजे सारको मनीस आतां निवडून आयला 4 दिसां पयलीं म्हाका प्रोटेक्शन ना म्हणजे नो कॉन्फिडन्स हाडूं जाता. पण तो जर नो कॉन्फिडन्स एकदां जर डिफीट जालो जाल्यार म्हाका 6 म्हयन्यांक कोणाक काडूंक मेळना. हे कशे कायदे जाल्यात कसले म्हाका खंय तरी ह्या कायद्यान चुकलां अशें दिसता. जो कोण निवडून येतगर ताका बाबा 6 म्हयने काडूंक मेळना असो कायदो आसूं जाय. तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन हाडपाचें तें डिफीट जावपाचें आनी मागीर 6 म्हयने ताका कोणाच्यान हालोवपाक जायना असो कायदो ताणें तयार केल्लो आसा. खंय तरी चुकलां. सरकारानूय हाजे भितर लक्ष घालचें हें पळोवचें खंय कितें म्हाका म्हजे दृश्टीन जाय हें चुकिल्लें आसा खंय तरी कारण कितें आसा तें सरकारान सोदचें पडटलें. हांवूय काय असो काय ओगी रावचो ना. हांवूय एक खंयचे काय कायद्याची कितें पद्दतीन म्हाका पावंडी चडची पडटली फुडें ताजेर विचार करतलो. हे सगळे गोंयच्या म्युनिसिपालिटीच्या इंट्रस्टान. चोरला घाटार ट्रक आनी जड मालवाहू गाड्यांक एंट्री बंद. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्द काडल्या. दत्तवाडी सांखळे जंक्शन सांखळे PHC आनी होणा जंक्शन ते चोरला घाटार गोंया बेळगांवचे शिमे मेरेन जड गाडयांची येरादारी बंद दवरल्या. 19 मार्च मेरेन हो घाट जड मालवाहू गाड्यांक रस्तो बंद आसतलो. घाटाचो रस्तो सारको करपाचें काम चल्लां. लिजार फ्लॅग दिता पयशे दोबरात करता म्हूण वास्को 101 लोकांक तोपी घालपी नूर अहमदाक जामीन दिवचो न्ही. ताका खर ख्यास्त जाय म्हूण टोपी पडिल्ले गुंतवणूकदार मागतात. इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान ताका नेपाळचे सीमेर धरिल्लो. आतां पयशे वसूल जातले म्हूण लोकांक आशा. नूराक खंय मेकळो सोडचो न्ही. पुलिशेन नूर आनी ताचे घरकान्नीचेर FIR केला. जे फर्दरचे प्रोसिडिंग इतलेंच म्हणटा की तेच्या अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसान आनी डिले करपाक जायना. तो बेगीनचे बेगीन ते मॅटर कोर्टान वचोन कितें जाता आमचे रिकवरी करून आमचे आमकां पयशे मेळल्यात तितले आदार म्हणटा हांव. This is a very big day for us and I request government to take strict action because whatever mistake he did, he should get punished. He should get punished so that next time he should think twice before doing these things. हम लोग अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे. किसी गरीब आदमी का पैसा लेके मारना भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए.
थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इसको बेल मिल जाएगी, हाँ ऐसे बोल रहे, तो हम नहीं चाहते कि इसको बेल मिले या कुछ ऐसा कुछ हो जाए। इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा ना कैसे करके जिस तरह नूर पकड़ा गया उसी तरह हमारे पैसे भी हमें मिल जाए। जे हे लोक हांगा जमले तांच्यांनी मागिल्लें आसा की गोवा पुलीस जे आसा हांच्यांनी खंय हे नूर अहमदाक कशेंच बेल दिवपाचें न्ही आनी ताजे खंय कडी कारवाई करून ताका एक सजा दिवन जाता तितले बेगीन तांचे पयशे जे आसा ताजे कडेन ते रिकवर करचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा। वास्कोच्यान पुढारी मिडिया खातीर विक्रम नायक। रायबंदचें हॉस्पिटल बरेपैकी जातलें, काम GSIDC करतली म्हूण आमदार मंत्री बाबूश सांगता। ग्राउंड फ्लोर आयुष हॉस्पिटलाच्या फाट्याक आनी पयलो फ्लोर खंय नित्याच्या हॉस्पिटलाक वापरतले। एक्टिविस्ट आयरिश म्हणटा थळाव्यांनी फूल फ्लॅज हॉस्पिटल मागिल्ले, पयल्या माळ्यार वचूंक लिफ्ट ना, दुयेंतींक फॅसिलिटीज सारकी ना। आयुष्याक पयलीं दिलेले न्हू, आयुष्याक तें ओल्ड मेडिकल कॉलेज आसलें थिंगा ते ग्राउंड फ्लोर आयुष्याक अलॉट केलेले। सो ऑन द टॉप फर्स्ट फ्लोर इट इज बीन अलॉटेड टू अस, टू द हेल्थ सेंटर। No, सगळें जालेलें आहा एंड GSIDC बेसिकली दे आर सपोज टू टेक द रिपेयर वर्क। एक्टिविस्ट आयरिशान कुता काडूंक सुरवात केल्या। It is very upsetting that the Chief Minister and the Panjim MLA Babush Mulsrat have gone back on their word and they have given away our old Ribandar hospital to a company from Tamil Nadu to do some research work on Ayush medicine. So that Siddha Research Center from Tamil Nadu has been doled away our old Ribandar hospital. Now the government last year on Gandhi Jayanti inaugurated a so-called health center at Ribandar, and we were promised that the old Ribandar hospital would be converted first into a 30-bedded hospital with full medical facilities, a trauma unit, ICU and all the rest. So this was the solemn promise given to us by the authorities. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर। फिफा अंडर 17 बायला वर्ल्ड कप 2022 खातीर गोवा होस्ट सिटी लोगो लॉन्च। मुख्यमंत्र्यान लोगो लॉन्च केलो। 32 मॅचींतल्यो 16 गोंयांत जातल्यो। आदल्यो मुख्यमंत्री पर्रीकारान फुटबॉल राज्य खेळ म्हूण जाहीर केल्लो। मुख्यमंत्र्यान याद काडली, सरकार राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्लबांक आदाराक घेवन ग्राउंडांचे खंय मेंटेनन्स सांबाळटलो। 3, 2, 1 गोंयच्या गांवागांवांतल्यान प्रत्येक कडेन ग्राउंड आसूं जाल्यार नासूं पण गोंयचो प्रत्येक भुरगो फुटबॉल खेळटना आमकां दिसता। गोंयांत अधिकृत फुटबॉल गेम स्टेट गेम हें डिक्लेरेशन आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी डिक्लेअर केलें। सरकार फुटबॉला खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करीत आयिल्ले आसा, जावं ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन जवळपास 17 पेक्षा चड जाग्यार 30 पेक्षा चड जाग्यार आमची सेंटर्स चलता आनी तातूंतल्यान जेंट्स आसतले किंवा लेडीज आसतली धाकल्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचें काम वाळपय पासून काणकोण पर्यंत आमी गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन आनी खंयचेच सरकार खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीन भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर सेंटर चलयना। ओन्ली द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ह्या पद्दतीन सेंटर चलयता। वेगवेगळे फुटबॉल ग्राउंड आमी वेगवेगळे कडेन पळयता आनी सरकारानूय बी इन्फ्रास्ट्रक्चरात कितलेशेच पयशे घातले आमी सगळ्यांनी पळयता। बट वायट केन्ना दिसता मुद्दामून सांगता की ज्या फुटबॉल क्लबाचें हांव जेन्ना इनॉग्रेशन करून येता आनी जेन्ना एका वर्सान परत त्या फुटबॉल ग्राउंडाचेर वता थंयसलो ग्रास सुद्दां नासता। म्हणून सरकार ह्या फावटी ठरयला सरकारान, हांव ऑलरेडी आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलां, आमी जॉयंटली आमी आमचे जे क्लब्स आमच्या बरोबर येवन जे मेंटेन करपाक तयार आसात। फुटबॉल ग्राउंड मेंटेन करतले, लोकलाकूय खेळपाची संद दितले आनी प्रोफेशनली मॅची तेजेर खेळयतले असो जॉयंट कोलॅबोरेशनान फुटबॉल क्लब्स आनी गव्हर्मेंट गोंयांतले मॅक्सिमम ग्राउंड आमी मेंटेन जावपाक जाय। जेन्ना जल्माक येता
तेन्ना एक पावल मारचे पयलो प्रत्येक आवय बापूय आनी तो भुरगो एक बॉलाचेर शूट मारता आनी तदनंतरूच तो म्हाका दिसता चलपाचे प्रयत्न करता आनी आज म्हाका खूब गर्व दिसता प्राउड फील करता की अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप ज्यो 32 मॅचीस ज्यो आसात तातूंतल्यो 16 मॅचीस ज्यो आसात त्यो गोंय होस्ट करता आनी हेजे सारकें भाग्य आमकां गोंयकारांक लाभिल्लें आसा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.